मोगाचे इश्टांदू सदेकाळच्या 5व्या आयतारांत भितर सरल्यांत आनी हो 5वो आयतार आमकां जोण एकल्याक विशयांत फकत एकूच सांगूंक सोदता तें म्हणल्यार आमकां जोण एकल्याक सगल्यांक आपोवणें दिल्लें आसा आनी हे आपोवण्यांक विस्वासी रावंक आयचो विशय आमकां दर एकल्याक उलो मारता जाल्यार आयच्या दिसाक आमकां पयलें वाचप आसा ते इसायास प्रवादी आपलेच आपोवण्याची खबर आमकां दर एकल्याक पडीत कोत्ता आयच्या दिसाक दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू कोरिंतकारान बरयतना आपले आपोवण्याची खबर आमकां सांगता आनी आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानान पेद्रू जुआंव आनी जाकोबाचे तांचे आपोवण्याची खबर आमकां आयकूंक मेवता ही पांचूय जाणांची आपोवण्याचेर ल्हानशी नदर मारल्यार आमकां दिसून येता कितले आपले भिरांतेन जे मनीसकोणां आसलेले पूण देवाचे शक्तीन आनी ह्या पवित्र आत्म्यान भरून ते आपलें आपोवणें जियेतात हाची खबर आयच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेवता जाल्यार ल्हानसो ह्या विशयाचेर नदर मारतना आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी हीच नदर मारतना ल्हानशी गोत आयच्या दिसाक हेच विशया उद्देशी तुमकां सांगूंक सोदता एक फावटूय एका आफ्रिकाच्या देशांतूय एक शेतकार आपलें जिवीत सादतालो ताका कोणें तरी सांगलें पयसुल्या गांवांनी बरीं बरीं मोतयां मेवतात आनी इतले भांगाराच्यो वस्तू मेवतात देखूनचूय ह्या शेतकारानूय आपले सगळे शेतबाट कोणाक तरी विकलें आनी हीच मोतयां आनी हेंच भांगार सोदूंकूय ताणें आपल्या जिवितांत प्रवेश केलो आनी जेन्ना प्रवेश करतना दुसऱ्या मनशान जे बाट बेस ताचें शेत घेतलेलें थंयसर एका दिसा कोण तरी आयलो आनी पडलें थंयसर एक ल्हानसो फातर आसलेलो आनी फातराक पडोवनूय तो मनीस अजाप जालो आनी हे शेत घेतलेलें त्या दोनयाक म्हणलें जाणा तूं हो फातर म्हाका दिसता भांगार हो मोती कशें म्हाका दिसता आनी ताणें बारीकसाणेन तपासून पडलेल्या खरेंच म्हणल्यार तें भांगाराचो फातर आसलो देखूनचूय ते आफ्रिकाच्या देशांत जे लुगार सुवात हो बाट बेस घेतलेले ह्या दोनयाच्या बाटाकूय आयच्या दिसाक नांव दवरलेलें आसा किंबली गोल्ड मायन कित्याकूय भाव भयणीदो तो भांगार सोदूंक न्हय मोतयां सोदूंक वचूंक ना पूण आसा थंय ताका मोतयां आनी भांगार मेळ्ळें पूण पयलो शेतकार जो आसलेलो तो ही मोतयां आनी भांगार सोदूंकूय संवसारांत भोंवलो पूण ताका खबर नासलेली ताच्याच बाटान ताच्याच शेतान हें भांगार आनी मोतयां आसलेलीं म्हज्या भाव भयणीदो आयच्या दिसाक हे विशयांत आमकां सांगलेलें आसा तें म्हणल्यार आमकां दर एकल्याक आपोवणें दिल्लें आसा पूण जायते फावटी कडेन आमी दुसऱ्याच्या आपोवण्याचेर आमची नदर लक्ष मारतात पूण खूद आमकां दिलेली देणी आमकां दिलेली आपोवणें आमी विसरतात ही जावन आसा पयली वस्त आयच्या दिसाक विशयांत आमकां फाव जाता जे परी जुआंव जाकोबाक पेद्रूक हें आपोवणें दिलेलें तसलेंच क्रिस्ती धर्मान क्रिस्ती जिवितांत आमकां हें आपोवणें फाव केल्लें आसा ही जावन आसा पयली वस्त ह्या आयताराक आमकां लागू जाता दुसरी वस्त भाव भयणीदो ती म्हणल्यार आमचें आपोवणें जियेतलें जाल्यार इसायास प्रवाद्यान आनी बागेवन पावलून जें केलां तें आमी करूंक गरज आसा दुसरे सुवातेर जे परी आमी आमच्या देवाक मान रेस्पेद दितात आमी काल्तिकायेन जियेतात तेन्नाच आमचें आपोवणें आमी जिवंक पावतात म्हज्या भाव भयणीदो आपोवणें आमचें बरे भाशेन देवाक मानतात असलें जियेतलीं जाल्यार आमी सदांच आमच्या देवाक काल्ती रावून आमच्या देवा मदीं आनी आमच्या काळजा सोबीं आमी एक संबंद जोडूंक गरज आसा तेन्नाच घडये आमी आपोवणें विस्वासीपणान आमी घडये जिवंक पावतलीं जाल्यार दुसरी वस्त आमकां मागुया आमच्या आपोवण्याक सोबतात असलें जिवीत जिवंक आमी सदांच देवाक काल्ती रावून देवाच्या उल्याक आमचे कान दिवंक आमकां धीर आनी बोल मागुया आयच्या दिसाक निमणी आनी तिसरी वस्त आयच्या दिसाक आमच्या जिविताचेर नदर मारतना सांगूंक सोदता ती म्हणल्यार भाव भयणीदो आमी तर पवित्र आत्म्याच्या बळान बरोनात जाल्यार आपोवणें जियेतना आमकां ह्या संवसारांत भिरांत दिसता जे परी आमचें शींच भियेतालें तीच भिरांत आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां लागू जाता पूण ही भिरांतूय पयस कोत्तली जाल्यार आमची ओत्मीक वाडाय जावंक गरज आसा
आमी पवित्र आत्म्याच्या बोळान भरूंक गरज आसा जाल्यार ही तिसरी आनी निमाणी वस्त आमकां मागुया. आमी तर आपोण्याक विश्वासीर रावतली जाल्यार हे आपोणे देवाक सोबतात असले आमी चियतली जाल्यार हेच पवित्र आत्म्याचे बोल आमकां मागुया. आमची वयली भिरांत पयस करूंक जे आपोणे आमकां दिल्लें आसा तें मानून घेवंक आनी हेच आपोणे आमी बरे भाशेन संवसारी यात्रा आनी प्रवेश करतना जिवंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक मागुया.